काणयेचें नांव आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत्य. सादर करता विल्सन किनीगोळी. आनी ओमेगा अस्कत्त औचित्य अंत्य. म्हजो पेटो मेलो मू. शार्लेट मार्टिस आपलें बिजूड काळीज फुटोवन वेच्या भाशेन बोब मारून रडतना सांतेंत बरो नासुल्लो लोक कालो बुलो जावन तिकाच पळय लागलो. सांतेंतलो सदांचो आवाज गलाटो घडयेन बंद. बंद म्हळ्यार बंदच. नायत्यांनी तारले बांगडे, पांपलेटां, सांगटेरांचीं मोलां सांगचीं, नारणां, लॉरेस, सुसम्मा, चिक्कयान रांदवय घेवंक गिरायकांक आपोवचें. फुलकारनी शांती सुब्बाक्कान आबोलीं कळ्यां विशीं वार्जीक करचें. बेलून पेंपारें विकतेल्यांनी तें फुंकसो आवाज. सर्व बंद. धव्या जिवाचेर काळ्या तिकांचो पेटो. ल्हान तावन शार्लेट मार्टिसाक जिवाचो जीव जावन आसलो तो हरशेंच्या बरींस आजय तिच्या सांगाता सांतेक आयिल्लो. खंयचो नायतो तिच्या पेट्याक मासलेची वड करून उडयतागी त्या नायत्याच्या बाटयेंतली मासली तिका जाय वा नाका घेवची रिवा शार्लेट मार्टिसाची. पूण आज नायत्यान मासली उडोवच्या पयलेंच पेट्यान मार्गां तेवशिल्ल्यान काळ्या बागेट्या कोलग्याक पळयल्लें. उसांबळ जाल्लो पेटो मारोग उतरोवन कोलग्याचेर उडोवंक वेच्या पयलेंच कुद्रे पदावतावन वेगान आयिल्ल्या काळ्या टॉयटान ताका आड घालून एकाच घडयेन ताचो जीव वाऱ्याक उबोवन जगलण्या वेगान पसार जावन गेल्लें. हें पळोवंक जायनासतना शार्लेट मार्टिस हुळहुळोवन बोबाटली, रडली, किंक्राटली. उबे रावल्ल्या कडेच कोसलून पडच्या तिका दोगां तेगांनी धरून देगेच्या पेंटाळ्यार बसयलें. कोणेंगी धांवून वचून चंदाचो चाप्पे सोडा हाडलो. तोंडार सोडा मारून तोंडांत इल्लो वतलो. शार्लेट मार्टिसान हळू दोळे उक्ते केले. त्याच वेळार इगर्जेंत मरणाची गांठ वाजोवंक सुरू जाली. सांते तावन मासली हाडटा म्हूण भायर सरन आयिल्लो शीला मिरांद कांची ब्यारी लागीं बरीं 4 आडबोसरी धवीं पांपलेटां पोत्यांत भरून आसलो. वर्सांत 2 फावटी मस्कत तावन गांवाक एका म्हयन्या खातीर येवच्या शीला मिरांदान केन्नाय खंयच्याय नायत्या लागीं मासलेक वार्जीक केल्लें ना. बारीक तारसुळे जावं, फुलुल्लीं शेतकां जावं, नायते ताका एकच मोल सांगताले. तें मोल दिवन तो ताच्या पसंतेची मासली घेतालो. ती सदांची रिवाज. ह्या वेळी पांपलेटां पोत्यांत पडच्या पयलेंच तो नीट जालो. शार्लेट मार्टिसाचीं उसांबळीं अवतारां पळोवन न्हय, बगार इगर्जेंत वाजल्ल्या घंटीचो आवाज आयकून. कांची ब्यारी हातांत पांपलेटां घेवन शीला मिरांदाक पळोवन उंच रावलो तर शीला मिरांद देगेन किरिस्तांव कोणी आसात गी म्हूण सोदूंक लागलो. आसले पुरा शार्लेट मार्टिसाच्या बोवारी तिका पुजा करून आसले तर तिक्के पयस नारणां लागीं रांदय घेवच्यार आसलो लाद्रुसोज. ताका हात भाशेनच शीला मिरांदान विचारलें, कोण? लाद्रुसोजान जाप दिली ना. उजव्या हाताच्या चिमटेंत आसली पूड नाकांत दाळून दाव्या हातांत आसली सांगाची मोवळी काकयेन चेपून तो मुखार आयलो. कोवळ्ळली लुंगी उखलून काश्टे भितर पुडीची पूल चेपली ताणें. दोमिनीक सिकेर. शीला मिरांदा सरशीन येवन ताणें म्हळें. पुडीच्या गाटाक तक्षण सुडाळ उलोवंकय ताका जालें ना. शीला मिरांदाक तितलेंच पुरो जालें. काळीज शिंदल्या बरी जालें ताचें. नायत्याक पांपलेटां नाकात म्हूण तो घुंवलो. शार्लेट मार्टिसाचें रडणें विळाप ह्या सांतेंत परत जावचो गलाटो आतां ताका आयकलोच ना. भिरमोद दोमिनीक सिकेर. वाटेर पडून मेलो खंय. तेंय लॉरये पोंदा. म्हारग उतारतना लॉरयेन मारलें खंय. ताका तशें जावंक नजो आसलें. हे बिजूड दादले लाखांनी जोडतात आसलें बायलेच्या नांवार करतात. म्हाताऱ्या प्रायार मार्गार पडून मरतात.
पळय शिलाबा, म्हजे लागीं दुडू कांयच ना. आज सुल्लो 5 सेंट्स जागो म्हज्याच नांवार आसा. म्हजो तो जागो. मेल्या उपरांत म्हज्या बायलेक. शिला मिरांदाच्या फाटल्यानच येवसो लाद्रुसोस म्हणून उंच गेलो. मरणाच्यो गांठी अखेर जाल्ल्यो. थोड्या घडयां सोबेत वळ दिवन मिसाची गांठ वाजूंक लागली. शनवारा सांजेर मीस आसा. आज मिसाक वसनांच म्हूण दिगंट केल्ल्या शिला मिरांदाक मिसाच्या गांठीची पर्वा जाली ना. ताणें सांतेतावन डॉमिनिक सिकेरीच्या घरा कुशीन मेटां काडूंक सुरू केलें. शिला मिरांद इगर्जे वाड्यांत इगर्जे दरवट्या बगलेनासच्या 5 एकरांचेर व्हडल्या बंगल्यांत रावतालो तर डॉमिनिक सिकेरीचें घर पलतडी नारायणा देवळाच्या बगलेनासच्या कुळाच्या बगलेचें हिताल उतरून मुखार गेल्यार आसलें. सांतेतावन 15-20 मिनटांची वाट. शिला मिरांद डॉमिनिक सिकेरीच्या घरच्या गेटी भायर रावतना भितर कांय आवाज आसुल्लो आयकलो ना. परकी मनीस घरा भितर येवसो पळोवन पेटो आराबयो दिवंक लागलो. डॉमिनिक सिकेरीची बायल तेल्मा सिकेर मुखार धांवून आयलें आनी पेट्याक सल्लो येतूं पेट्या म्हूण पांयाची वाण दाखोवंक लागलें. भारी बेजाऱ्याची खबर आयकली तेल्मा. शिला मिरांदान सांगून अखेर करच्या पयलेंच तुळशी कट्ट्याच्या बस स्टँडांत बसून आसलो खंय. घरांत ताका रावंक जाल्लें ना. पयस गेल्लो मतीक शांती मेळोवंक. काल रातीं पावस आयिल्लो. थंडयेंत फुणी मरोंक ना. तो सगट्ट आसलो म्हणया. मारग उतरतना लोरये येपना पडोवन मेला. शिला मिरांदाचें काळीज फुटचें मात्र बाकी. तो कळवळ्ळो. काजर जाल्ल्या बायलेन जिवितांत जीव दिवन सलाजे जाल्ल्या ह्या स्त्रियेन घोवाक तशें म्हणचें. तेंय डॉमिनिक सिकेरी तसल्याक. आपलो जीवच ह्या बायलेक आनी भुरग्यां खातीर झरयल्ल्या भांगर मनशाक. आतां ताची कूड खंय आसा. लोरये येपना पडल्यार मनशाचें रूप उरताय धाडटो. कूड बेसां जाल्ली खंय. गळ्यांत बेंतीण आशिल्ल्यान क्रिस्तांव म्हूण कळ्ळें. बोल्सांत मस्कतचें तुमच्या गॅरेजीचें कार्ड आशिल्ल्यान होस्सो म्हूण खात्री जालें. ना तर मनजातीक पुरच्या बरी खंयसरी मातयेन घालते आसले कोण ना. इगर्जेच्या सिमिश्रेची बागेवन माती फावो जातिना. म्हाका तें पुरा पळोवंकूच जायना. हांव वचोंकूच ना. मेल्ल्या जाग्यार तावनूच सासपत्रेक व्हरून आयसांत घालां. फाल्यां थंय तावनून तिगर्जें करचें आनी मातयेक पावचें. ताका ह्या घरा हाडिनात. शी ना धाडटू. हाडूंक ना. हांव एकलींच आसां. उपरांत म्हाका न्हीद पुणी पडची ना. पुताक कशें येवंक जायना खंय. अमेरिकान ग्रीन कार्ड जाला मात्र. धूव ऑस्ट्रेलियाक गेलां. डिग्रीची परिक्षा आतांच. तें सोडून येवंक जायनाच पळय. तिसरें चेडूं तें बेंगलोर आसा. हां तें येवंक पुरो. फाल्यां कितल्या वरां मोर्न. शिला मिरांदान तेल्माची उतरां मोडलीं. 4 वरांचेर. शिला मिरांद उठलो. वेता म्हूण सांगनासतनाच घुवलो. तूं सांतेतावन आयलाय दिसता. भारी खबर शार्लेट मार्टिसाचो पेटो मेलो खंय सांतेंत. तेल्माच्या ताळ्यांत दुखाची साय पयलेंय नातल्ली आनी आतां बिलकूल नातल्ली. आत्तां खबर मेळ्ळी शार्लेट मार्टीस तकली घुंवन पडली खंय. ना म्हळ्यार तिका पेट्याचो भारी मोग आसलो. तो पेटो तिच्या सांगाताच आसतालो. गोवा सोवा ना पेट्याक घेवनूच न्हिदचें आसलें खंय. तीं बेजूड उतरां आयकूंचें तितलें स्थिमीत नासतना शिला मिरांद गेटी भायर पावुल्लो. आल्फा आमोलीक आरंभ. देवाच्या कुशेचो आरंभ तो म्हूण सर्वांनी म्हणचें. ना तर हें सर जावंक साध्य ना. शिला मिरांदा तसल्यान ग्रेस्तांनी जेवच्या बरी भांगाराच्या वाटल्यान जेवचें साध्य ना.
1973व्या वर्सांत सिला मिरांद मस्कताक पावल्लो. तशें त्या वर्सांत ओमानाक आयिल्ल्या 16 जाणांक बारीच बरें जालां म्हूण लोक उलयता. जिविताच्या उंचायेक पावुल्ल्यांच्यो साक्षी दरबस्त आसात. तशेंच जाल्लें सिला मिरांदाकी. तो ओमानाक आयिल्लो मात्र न्ही, आयल्या उपरांत आपल्या कुटुंबाच्यांक मात्र न्ही, फिरगजेच्या जायत्या जाणांक मस्कताक व्हेल्लें. देखून ताका सोहारसो वास्को डी गामा म्हूण आडनांवूय पडिल्लें. बैलांत जोडुकेरेच्या बगलेक सांत दोमिंग वाड्यांत आशिल्ल्या 10 एकऱ्या जाग्याचो मालक मोटवो मिंगा मिरांदाच्या 15 जाणां भुरग्यां पैकी 6वो सिल्वेस्टर मिरांद. सिला उपरांत जल्मल्लीं दोगां चेडवां भुरगीं जल्मतानच देवाक मोगाचीं जाल्लीं जाल्ल्यान सिलाचेर सर्वांक मोग विशेश. शिकोंक मांडो नातल्लो. गाद्या हितलांत काम दरबस्त आनी इस्कोलाक वच म्हूण सांगची कोणूच नातल्ल्यान तो इस्कोलाक चड गेल्लो ना. 10वी कशीय जावन 2 वर्सांची ITI संपोवन बंबय बायकलाच्या नळिनी गॅरेजींत मॅकॅनीक जावन काम करून 3 वर्सांनी ओमानांतावन आयिल्ल्या खालिद बिन वलीद बिन खल्फान अल राशिदी म्हणल्या अरब्याची औचित्य वळख जाल्ली. सिला मिरांद काराचें काम करच्यांत उस्ताद जाल्ल्यान खालिद राशिदीन खूश जावन ताका ओमानाक येवच्याक आपोवणें दिल्लें. मैं मस्कत का सोहार से आया, तुम उधर आएगा? मोडकर हिंदींत विचारतना सिला मिरांदाक ना म्हणचें बोगाप आयलें ना. विधीचें निर्मणें आसतना ना म्हणूंक हो मनीस कोण? कोणेंगी ओमाना विशान सांगिल्लें आयकल्लें. व्हड विस्तार गांव, खाली जागो आनी गुडे सोडल्यार हेर उणेंच. मनीस आसात वा ना तें ताका कळीत नातलें. पूण खालिद राशिदी आसतलो म्हूण ताका पक्का कळीत आसलें. पासपोर्ट करून खालिद राशिदीक पावयल्या उपरांत विजा घेवन राशिदच आयिल्लो. सरस्वती बोटीचेर सिला मिरांद ओमानाक पावल्लो. डिसेंबरांत कुसवारा दीस बोट बंबय सुटली. बाळकांच्या फेस्ता दीस मस्कतच्या धरणीचेर ताणें पांय तेंकलो. 120 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या सोहाराक मार्ग तेदना जाल्लो मात्र. राय कबूस पाठार येवन 3 वर्सां जाल्ल्यान नव्या मार्गांक ताणें ध्यान दिल्लें. इस्कोलां आस्पत्र्यो बांदतालो. भायर देंवोन गेल्ले ओमानी पाटी मायगांवाक आयिल्ले. सिला मिरांदान आयकल्ल्या बरींच मनीस उणे. खाली मातयेचो रेंवेचो जागो चड. कांय नातल्या कडेन आमी गॅरेज सुरू केल्यार दुडू वेग्गीं करयेत म्हूण खालिद राशिदी सांगतना सिला मिरांदान जायत म्हणलें. काजराच्या मडलांनी गॅरेज उबारली. फळ्यांनी घर केलें. काम सुरू केलें. मस्कतांत मेळिल्ल्या दोगां बंगाल्यांक धरून काम सुरू केलें. सोहारांत गॅरेजीच नातल्ल्यान लेख नातलें काम आयलें. सिला मिरांद घडयेन भांगाराच्या तुप्यार बसून रुपयाच्या वाटलेन जेवंक शकलो. हीच एक सुरवात. उपरांतल्या 5 वर्सांनी सादारण 30 जाणांक ताणें सोहाराक हाडलें. ताणें वाडयिल्ल्या गॅरेजींक आनी हेरांक जाय जाल्ल्यांकी. आयिल्ले सडावत जावन ताच्याच फिरगजेचे. 3रे फावटी गांवाक गेल्ल्या वेळी दोमिनीक आनी तेल्मा सिकेर ताच्या घरा आयिल्लीं. तेदना सिला मिरांदान जागो काण गेल्लो आनी घर बांदूंक सुरू केल्लें मात्र इगर्जे दरवटो जावंक नातलो. दोमिनीक आनी तेल्माचें काजार जाल्लें मात्र. मालगड्या घरांतावन भायर घाल्ल्यान भाड्याच्या घरांत तीं रावतालीं. दोमिनीक सिकेर पापाचो मनीस तरी शिकूंक हुशार. B.Com सनत केल्ली तरी काम नातलें. गॅरेजींत तो कसलेंय काम करूंक आसा धाडटो. तेल्मान सिला मिरांदाचे पांय धरले. कितेंय काम दी आनी तो करतलो. तेल्मा, हांव कांय सर्तीक शिकोंक ना. दोमिनीक मस्तो शिकला. इतलें शिकला की ताका खंयच्याय ऑफिसांत काम मेळाजे. हांव कसलें काम दितलो. गाडयो पुसचें काम करूंक तो पाटी सरसो ना धाडटू. म्हज्या खातीर आनी आमच्या मुखल्या कुटुंबा खातीर. दोमिनीक सिकेर बोकऱ्या भाशेन उबो आसलो.
तेलमाच्या उतरांनी शिला मिरांदाक नवी आलोचना येयल्ली. सोहारांत कारां नितळ करची गॅरेज नातल्ली आनी तशें केलें तर खंडीत जावन कारां दरबस्ती येवंक आसात म्हूण ताका बगलें. ती आनी एक सुरवात. शिला मिरांद फाटीं सोहार आयिल्लोसू फलाजवेच्या वाटेर कारां धुवची वेवस्था केली. ताचो मुखेली जावन डॉमिनिक सिकेरीक हाडलो. कश्टांचें काम. डिग्री केल्या तरी कारां धुताना हेरां सांगाता धुवंक जाय, हेरां सांगाता कुडान न्हिदोवंक जाय. डॉमिनिक सर्वाक ओप्पालो. तेदना मस्कतांत येवंक विमानां नातल्लीं. सीब वाऱ्या हड्ड्यातावन सोहाराक 2.5-3 वरांची वाट. डॉमिनिक सिकेर आयिल्लोसू कामान फाटीं करिना जालो. 25-26 शिकिल्ल्या कामगारां सांगाता मेळोनूच तो काम करी लागलो आनी तांच्या सांगाता सजी येलो. फकत आपल्या बायलेक खूश करूंक, आपल्या कुटुंबाचें जिवीत बरें करूंक. पत्र्यांचें व्हड आंगण, धर्ण मातयेची. ताचे 4 वांटे. एकांत कारां आयिल्ल्या फरा उदकाचो नळ धरून ती धुवंक. उपरांत एकांत काराचें तेल कितेंय बदलूंक आसल्यार तें काम करूंक. तिसऱ्यांत कारां पुसून गिरायकांक पाटीं दिवंक. 4थ्या वंट्यांत आयिल्ल्या गिरायकांक कारां धुवन जाता म्हणसर बसोवंक वेवस्था. त्या गॅरेजी फाटल्यान पत्र्यांची 5 कुडां आनी तांचो सर्वांक रावोवंक. पंतार ल्हान कुजन आनी उपरांत 2 काकूस. सकाळीं 5:30 वरार उठोवन दनपारां खातीर पेज आनी रांदोळेचें नुस्तें करून नाश्तो उंड्यांची 2 कापां आनी च्या पिवची. दनपारांचें उरिल्लें रांदयेचें नुस्तें आनी 2-3 चापात्यो रातीक. चापात्यो उरा नंतर दुकानांत वचून कुबूस ओमानी बकरी ती हाडून सुदारसूचें. हें सोडून हेर कितेंय ताणें केल्लें कोणेय पळयल्लें ना. हॉटेलांत जेवचें सोडूं सायकलार मासली विकच्या मालबऱ्यांत वचून बरी मासली ताणें घेवन रांदिल्ली ना. सोहारांत डॉमिनिक सिकेरीन काम करूंक सुरू केल्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी गांवांत नारायणा देवळाच्या कुशीन जागो मोलाक घेवन ताणें घर बांदलें. तें गांव भुरगीं जावन वाडोवन आयलीं. तांचें शिकप जावन येतालें. शिला मिरांदान बिझनेसांत मांडो बरो करशिल्लो. प्रत्येक जावन कारां धुवच्या अड्ड्यांत म्हयन्याक इतलोच वयवाट जायजे आनी ताच्या की सड जालो तर जाल्ल्या सडतीक वयवाटान कामेल्यांकी मुनाफो हें चिंतप सर्वांक पसंद जाल्लें आनी धंदो वाडूनच आयिल्लो. सुमार 30 वर्सां बऱ्या तरान चलतना एक दीस डॉमिनिक सिकेरीच्या जिवितांत अवघड घडलेंच. दोड्या कटल्यार म्हणजे बंक बेड हाचेर तावन वयल्यान न्हिदून आशिल्लो डॉमिनिक सिकेर एका रातीक सकयल पडलो. फेंगटाक मार जालो. घोमटेची शीर मोडून गेली. डॉमिनिक सिकेर मतीर ना जालो. थोड्या दिसांची चिकित्सा जाली तरी ताका जायतें बरेंपण जायनातल्या वेळी शिला मिरांदान ताका गांवाक व्हरची आलोचना केली. गांवाक व्हरूंक जायतो खर्च आशिल्लो. बेड्डार सोरीचे, विमानाचेर बसका अमानत करीचे. ताच्या सांगाता एका दाक्तेरान आनी एका नर्सांनी वसाजे. आनी ह्या विशीं शिला मिरांदान तेलमाक कळयलें. खर्च आपुणूच पळयता म्हणूनय सांगलें. दाटू, हांवें ताका कशें पळोवचें? इतलो खर्च करून हाडचो कित्याक? ते पयशे म्हाका धाडा. तो थंयच आसूं दी. आस्पत्रेंत बरो जातलो. ह्या हांवक पावलें तर असल्या स्थितीर आशिल्ल्यांक देवान उगडास केल्यार बरेंच. जाता तर ताचे इन्शुराचे आनी अकरेचें देवें म्हाका धाडून दी. हांवें मरता म्हणसर जियेचें न्ही. शिला मिरांदाचें काळीज शिंदून गेलें. तकलेर गडगडो पडिल्ल्या बरी जालें. आपल्या बायले भुरग्यां खातीर ह्या काडी गांवांत जीवस दिल्ल्या मनशाक असली परिस्थिती? अकरेक पिडेर पडतना आपल्याच मनशाक हांव नाकार? डॉमिनिक सिकेरीक देवाची दया आसलीच जायचे. शिला मिरांदान ताका गांवाक धाडची आलोचना सांडली. दाक्तेरांनी चिंतिनातल्या बरीच तो बरो जावन आयलो. 2 म्हयन्यांनी तिके सोलोवंक शकलो.
पूण काम करूंक ताच्यान जालें ना. देखून शिला मिरांदान ताका पाटीं गांवाक धाडलो. दोमिनीक सिकेर गांवाक वचून सुमार एका वर्सान शिला मिरांद गांवाक आयिल्ल्या वेळी ताका मेळोवंक दोमिनीक मिरांद आयिल्लो. आपल्या आदल्या धनयाक पळोवन तो रडुल्लो. म्हाका घरांत रावोंक दिनात धनया. हांव कंगाल जालां. भायर वचून कितेंय खावया म्हळ्यार म्हज्या लागीं पयशे येयनात. मस्कतावन येताना आसली एक चेन आनी हाताची रेस्पेराची मुदी तीय हांवें विकली. दोमिनीक, तुवें जोडुल्लें कितें केलें? शिला मिरांद अजापलो आनी विचारी लागलो. दोमिनीक सिकेरीन दोळ्यांतलीं दुकां पुसलीं. हांवें जोडुल्लें मात्र धन्या, म्हज्या लागीं दवरल्लें ना. जोडुल्लें पुरा तेलमाच्याच नांवार धाडिल्लें. हो जागो सयत ताच्याच नांवार आसा. ताच्या सांगाता तो नायतो इब्राहीम आसा. कितेंय विचारल्यार फकत पयशे जोडून धाडले तर पुरा जालें गी. हांव आसां तर ह्या सामारितान इब्राहिमा वरवीं. ताणें म्हाका कितलें सुदारशिलां तें तूं जाणाय. आनी म्हाका रातीक घरांतलो भायर घालून तीं दोगांय भितर रावतात. म्हज्या मुखारच परक्या सांगाता तें जियेता धनया. शिला मिरांद मौन जालो. तो उलयतलो तरी कितें? हे गल्फागार बायलांक पातयेवन आपणाकच खाली करतात आनी उपरांत रडतात. दोमिनीक, तुका जाय तर ह्या घरांत तुवें रावयेत, ना तर खंय आसऱ्यांत म्हणी राव. ना धनया, तशें केलें तर म्हज्या कुटुंबाची मर्याद खंय उरली. दोगां चेडवां आसात. तांचो फुडार जावंक आसा. तांकां बरी सैरीक तरी कशी येवची. स्वार्थाच्या उज्यांत त्यागाचीं पातेंकां करपून वेचीं शिला मिरांदा दिसलीं. काळजांत कळवळ्ळो मात्र तो. आरंभ जाल्लें आल्फा, जिविताच्या बरवशाचें ओमेगा मात्र बिलकूल जायना. आल्फा तावन ओमेगा अक्रेचें एक अधुरेंपण. शार्लेट मार्टिसान आपल्या पेट्याच्या मरणाक जाय तितली सरबराय केल्ली. मार्गार पडून पिटो जाल्ल्या ताच्या कुडीक सोबीत पेटेन दवरूंक घरा मुखार आसच्या 2 माडां मदें एक फोंड करून तातूंत पुरलो. ताच्या फोंडाचेर मार्बल फातर दवरून पेट्याचें नांव सोबीत करून बरयलें. शिला मिरांदान इगर्जेक वसाजे तर शार्लेट मार्टिसाचो बंगलो उतरून वसाजे. दोमिनीक सिकेरीच्या मरणाक भायर सरून वेताना शार्लेट मार्टिसाच्या घरा भायर पेट्याच्या मरणाचें दुखाकार्यां आसा करची तयाराय चलताली. शिला मिरांद इगर्जेक पावलो. दोमिनीक सिकेरीचें मोर्न शेरांतावन हाडून आयिल्लें मात्र. पेट आल्तारी मुखार उक्ती दवरल्ली. धव्या लुगटान गुठ लायिल्ल्या दोमिनीक सिकेरीच्या मांसाच्या कुडक्यांक कोणायकी पळोवंक मेळ्ळें ना. जायतीं जाणां न्हय तरी थोडीं जाणां मोगाची इगर्जेंत आसलीं. 30 वर्सां गल्फांत आशिल्लो दोमिनीक सिकेर 2-3 वर्सांक एक फावटी गांवाक येवचें जाल्ल्यान कोणेंय वळखुचें तरी कोणें. वाड्याचीं जायतीं जाणां येवंक नातलीं. त्या शिवाय शार्लेट मार्टिसाच्या बंगल्यांत तिचो पेटो मेल्ल्याचें जेवण आसलें. वाड्याच्यांक आपयल्लें. मरणाचें मीस दवरूंक तेलमाक खोशी नातली. विगाराक पुरसोतय नातली. साखळींचें दोतोन सांतेरजा वाड्यांत घर व्हंकाल म्हणटना ताकाय पुरासाण जाल्ली. घरच्यांक मीस नाका तर वत्तायन करीचें म्हणली गरज ताका दिसली ना. त्या शिवाय ताकाय शार्लेट मार्टिसाचें वत्तायचें आपोवणें आसलें. मोर्न बेजार जालें. वेळ करिनासतना मातयेक पायलें. सिमिसरेतावन इगर्जेक येवन दोमिनीक सिकेरीच्या आत्म्याक एक आमच्या बापा 3 नामांन बरी आनी एक आनंद बापा भेटोवन भायर येताना विगार आनी मिरोण आमसोरान शार्लेट मार्टिसाच्या घरावेचें मात्र शिला मिरांदान पळयलें. देव बरें करूं.